अनुसूचित जमातीक विधानसभेन आरक्षण मेळचे म्हूण युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स उटान नेट धरला। पणजे मोर्चा काडून उटाच्या लोकांनी आझाद मैदानार धरणे धरले। अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत सीट मेळचे म्हूण राष्ट्रीय पावंड्यार पासून यत्न केल्यात म्हूण प्रकाश वेळीप उलयलो। येणाऱ्या 2017 विधानसभेक आमकां रिजर्वेशन जाय, विधानसभेक आमकां आरक्षण जाय। गोयचे गावडा कुणबी वेळीप हे 12% लोक आसात, 12% आमकां आरक्षण जाय। 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो एसटीचो, ताजे पयलीं आमी ओबीसी आसले। आयज हेजे पयलीं 2007 आमकां ही संदी मेळना, 2012 आमकां ही संदी मेळना आनी 2017 ड्यू आसा। ह्या विधानसभेक आमकां मेळचे हेजे खातीर आमी प्रयत्न सेंट्रला पर्यंत केल्ले आसात। आमी प्रायम मिनिस्टरान निवेदन दिलें, राष्ट्रपतीक निवेदन दिलें। गोयचे सुपुत्र आनी संरक्षण मंत्री तांकां आमकां मेळ्ळे कडेन आसात। गोयचे ट्रायबल मिनिस्टर्स आसात आनी देशाचे ट्रायबल मिनिस्टर तांकां मेळ्ळे आसात। देशाचे होम मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंग हांकां मेळ्ळे आसात, गोंयचे गव्हर्नर मेळ्ळे आसात, गोंयचे मुख्यमंत्री मेळ्ळे आसात। हांचे पर्यंत आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। हालीं चडशे भुरगे वेवसायीक अभ्यासक्रमा वटेन वतात। विज्ञान आनी वेगवेगळ्या विज्ञानीक कोर्सा विशीं विद्यार्थ्यांची जागृताय जावंक जाय म्हूण एनआयओचो संचालक सय्यद नक्वी म्हणटा। सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या फाटभुंयेर तो उलयतालो। महोत्सव 17 जानेर मेरेन पणजे चलतलो। हमें साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करनी है, इंटरेस्ट पैदा करना है यंगस्टर्स के अंदर, ताकि वो साइंस की तरफ अट्रैक्टेड हों। आजकल प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं। होम स्वीट होम 2 कोंकणी फिल्म हालींच रिलीज जाला, ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। लोकांचे मागणेन आतां होम स्वीट होम 1 कांय थिएटरांनी परत लॉन्च केला। सिनेवर्ल्ड माशेलान सकाळच्या 10 वरांचेर, सिने नंदी पेडण्यां 10:45 पावणे 11, झेड स्क्वेअर वास्को शिवम थिएटरान सकाळच्या 9:30, सिने विशांत मडगांव 9:30, सिने नायगारा कुडचड्या 9:40 सकाळच्या, सिने अशोक पणजे 10 वरांचेर। हे सध्या 6 थिएटर्स आमी ऑलरेडी बुक केल्ले आसा। गोवा सारस महोत्सव 16 ते 27 जानेराक मडगांवां जातलो। This year, Saras 2016 will be organized at the SGPDA ground near Kadamba bus station. And the self-help groups will be provided with transportation from the railway station to the ground. We have also organized buses that will be deployed throughout the state to pick up other self-help groups that may not be participating in the Saras 2016, but with an aim to give them exposure. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।